आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। गान सरस्वती किशोरी आमोणकर आणि गानगंगा डॉक्टर गंगूबाई हनगल हांचे यादीक कला अकादमीत निकतीच स्वरांजली संगीत मैफल जाली। पणजे ॲम्ब्युलन्स आणि वेलफेअर ट्रस्टान बाकीच्या क्लबांबरोबर मेळून पणजे रक्तदान शिबीर दवरिल्ले। शिबिरात दात आणि दोळ्यांचे दोतर तसेच होमिओपॅथी दोतरांनी लोकांचे चेकअपही केले। This is a yearly program which we have in association with Indian Red Cross Society and Panjim Ambulance and Welfare Trust. We bring in a lot of other social organizations like Rotary Club of Panji, Rotary Club of Miramar, then Round Table, and then there are Rotaractors, also Inner Wheel members of Panji. So these people come in today to basically have a big donation, blood donation drive annually. We collect about 100 plus units of blood every year, and this helps Goa Medical College's blood bank in making up their deficiency stock. We also tie up in doing dental camp here today, as well as in eye checkup. This is with the help of Mukta opticians from MAPSA, as well as a full team of doctors from Goa Medical College. We have the dental college also who have sent us their doctors who are doing the necessary checkup. Plus there is a homeopathic clinic also today. So in all 200 plus people take this advantage about today's camp, and I'm happy that this has been going on for last 25 years. दोतर केतन भाटीकारान अनुची गोवा प्रीमियर क्रिकेट लीग बरे तरेन घडोवन हाडली म्हूण ताचो सगळ्याक संलग्न क्लबांनी भोवमान केलो। जीसीए कडच्यान एकूय पैसो घेनासतना सर्त आयोजीत करप सोपे न्ही म्हूण कार्यकारी सचिव दया पागी उलयलो। बार्देज तालुको पावण्यार घेतिल्ले अंडर 17 सुब्रेतो मुखर्जी फुटबॉल सर्तीत सेंट झेवियर हाय सेकंडरी स्कूल जिखले। तांणी म्हापशेच्या सेंट ब्रिटो हायस्कुलाक मारले। सर्त धुळेर स्टेडियमार जाली। 9 जुलै सावन सर्त सुरू जाल्ली। 28 हायस्कुला आणि 5 हाय सेकंडरी वांटेकार जाल्ल्यो। Bardes Taluka Under 17 Boys Subroto Mukherjee Football Tournament, which was started on 9th July. Today we have witnessed the finals of this tournament, which was played between St. Brito High School Mapsa and St. Xavier's High Secondary Mapsa. St. Xavier's High Secondary won this tournament and now has qualified for the district level tournament. Altogether 28 high schools and 5 higher secondary participated in this tournament. We are very much thankful to the Goa Football Association for providing us this ground. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आषाढातल्या पावसान एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा बिंदास चिखलान लोळपाचो चिखलकालो। माशेलांतलो देवकी कृष्णाचो फामाद चिखलकालो मंगळारा जालो। तांच्या जाणट्या नेणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ली ही परंपरा। ह्या चिखलाक वखदी गुण आसा म्हणून तांच्या लोकांचो समज। विठ्ठल नामाचो गजर करीत चिखलकाल्याक भुरगे धरून जाणटे नेणटे सगळ्यांचीच गर्दी। पळयात माशेलांतलो चिखलकालो।
म्हटल्यार आमी जो चिखल म्हटल्यार जो मातयेचो आमी कनेक्शन आहा आमचे ह्या एक म्हटल्यार जवळचे आमचे रिलेशन आहा तेका आमी चड अंडरस्टँड करूं शकता मातयेत. कशी कितें सुरवात जाता हे काल्याची म्हटल्यार एकादशीक सुरवात जाता दनपारची 12 देवळान. ती दुसऱ्या दिसा 12 आमी हांगासर चिखल कालो खेळपाक येता. ओके. आणि कसल्यो गेमी खेळटा जावं दर वर्सा तश्योच गेमी आसता? सगळ्यो गेमी जे आसा ते आमी ट्रेडिशनली जे फॉलो करता आमचे भुरगेपणान आमी खेळटाले जशे आमी ते रुमाल म्हूण परत एकामेकाक ओडपाचे तसले म्हणजे जे आमी अशेच गांवांनी खेळटा. तर हो चिखलकालो जो आसा तो अशें म्हणटा की ह्या मातयेंतल्या भितर जें कितें आयज म्हत्व आमी विसरून गेल्या आयज हेतून एक मेडिसिनल ट्रिटमेंट आमकां बॉडीक जावंक शकता. तो खंय तरी आमी अशें दाखोवंक सोदता की एवरी इयर हो चिखलान लोळ्ळे तर खंय तरी आमच्या बॉडीक ते भरपूर म्हत्व आसा ह्या मातयेचें बरोबर. ते आयज खुबशे लोक विसरून गेल्या त्या अर्थान खंय तरी हो चिखलकालो आमी साजरो करता बरोबर. ह्या गांवांतले प्रत्येक तरणाटे भुरगे तुमी पळोवंक शकता ल्हानांतले व्हड पर्यंत सगळे हांगा येवन तेचो आस्वाद घेतात. तशेंच प्रत्येक गांवचे लोक हांगा येवन तेचो आस्वाद घेतात. ल्हान भुरगे म्हणजे कितें आसा लोक आंगवण करून घेता देवा कडेन की आपले काही भुरगे जावचे म्हणून आनी ते देवा कडेन पळय जो कोण येयला आनी ताणें होटेन कृष्णाची मूर्त घेतल्या काल्याक किंवा उत्सवाक ताका फळ मेळिल्लें आसा. आनी ते लोक सगळे गोंयचे आसा गोंयचे भायले आसा महाजन आसा ते ह्या उत्सवाक मुद्दम येता की त्या भुरग्यांक हाडटा उदकान बुडे ते पांया कडेन मागीर ते ताका अर्पण केल्ल्या पयशीं आनी तेज्या नांवान सगळे बालगोपांक प्रसाद वाडटा. हो हाजो कृष्णाची व्हडली लिला आसा आमच्या हातूंत. आनी त्या गांवाचे पंचायत तुमी पळयलां भोंवतणी सगळीं देवळां आसा देवाची इतली आमकां बरें आसा की आमकां तो राखता आसा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.